आमची नावेली अशी हरमनाची एक हरमन चावलाची फ्रेंड्साची लास्ट 4 वर्सां पासून हांव चलयतां आनीक हाजो बेळगांव एक्सपो आसा पळय म्हणजे ऋषिकेश पाटील आनी आमची एक 15-16 वर्सांची वळख. सो गेल्ले वर्सा तो आयिल्लो आनी ताचो फिडबॅक पळोवन ह्या वर्साक हांवें हांगा म्हजो स्टॉल लायला बेळगांवाचो एक्सपोचो आनीक फिडबॅक बरो आसा, लोक येता बरे आनीक रिक्वेस्ट इतलोच करता एक्सपो सगळो आसा तो सगळ्यांनी पळोवचो आनीक थकून जालें म्हणटकच हांगा येयात. हांगा सगळे तरेचे हांगा तुमकां च्या मेळटात, गुळाची च्या आसा, जिंजर च्या आसा, आयस टी आसा आनी हरमन च्यावाला म्हणटा तोच एक प्रोडक्ट आमची गोंयांक आयिल्लो आसा जाचे आतां 25 ते 26 आउटलेट गोंयांत आसात आनी हरमन म्हणटकर आज एक रेवल्युशन जालें आसा च्याचें. हो आतां एक्सपो आसा तो अप टू 23rd पर्यंत चलतलो आनीक गेल्ले वर्सा परस हाका आतां पयल्या दिसाक रिस्पॉन्सूय बरो मेळ्ळो आसा. लोक भरपूर आयिल्ले आसात, तांचे कल्चरल प्रोग्राम आसा, तांचे इव्हेंट्स जाता सगळे आनीक एक्सक्लुजीव सगळे तांचे इंटिरियर्स आशिल्ले कारणान सगळेच इलायट आसूं कोणी बारीक मोठी सगळे लोकांक परवडपा सारकें सगळें आसा. आनी पर्सनली म्हाका सांगपा म्हणल्यार आमचे फॅमिलीचें बी आमची एक प्रॉपर्टी घेतिल्ली ह्याच एक्सपो मार्फत आमी एक ऋषीक पयलीं सगळें वळखूं पूण इतली ताची पब्लिसिटी दी म्हाका खबर नाशिल्ली. ह्या गेल्ले एक्सपोचेर कळ्ळें आनी आमचे आतां एक रिलेटिवांचो फ्लॅटाचें काम आसा तें सुद्दां आमी ताकाच दिल्लें आसा. नावेलीचें काम बरें आसा तांचें आनीक तांचे आयडियाजूय बरी आसात आनीक आय विश हिम गूड सक्सेस ऑल्सो. आनीक शेवटी आमचोय हांगा स्टॉल आशिल्ले कारणान कितें रिफ्रेशमेंटा साठी तुमी थकून आयले जाल्यार सगळे तरेचे रिफ्रेशमेंट मेळटले तुमकां, खावपा पिवपा स्नॅक्स मेळटले, बेवरेजीस मेळटल्यो आनी हरमन च्या पिवन तुमी तुमचो सगळो थको दूर करपाक शकतले.